दीस सोमार सप्टेंबराची 16 तारीख 2024. पयलें वाचप कुरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले अध्याय 11 वाक्य 17 तावन 26 आनी 33. आतां तुमकां थोडे आदेश दितना हांव तुमची शिफारस उलोवंक वचना, कित्याक तुमच्या जमातींनी बरें जावचें प्रास चड वायट जाता. कित्याक पयले सुवातेर तुमी जमो जाल्ले कडेन तुमचे मदें तंड उपजतात म्हणून हांव आयकतां, आनी हे थोड्या वांट्यानपणी सत म्हणून हांव पातयेतां. कित्याक तुमचे मदें आपूट कोण म्हणून कळोवंक येजय जाल्यार तुमचे मदें तंड उपजोवची गरज. तुमी सोमेस्त सांगता मेळटना तुमी करतात तें जेवण सोम्याचें जेवण न्ही, कित्याक जेवण करचे एक एकलो दुसऱ्याक राखनासतना आपणें हाडिल्लें खाण खावंक आमसरता. अशें एकलो उपाशी उरतना आनी एकलो बेबदो जाता. जेवंक आनी पियोंक तुमकां तुमचींच घरां ना तुवें. देवाचें आराधन करचे जमातेची तुमी बेपारवा करी जाय आनी दुर्बळ्यांक तुमी अशें लजे घाली जाय गी. ह्या विशांत हांव तुमकां कितें म्हणूं? तुमची शिफारस उलोवं? ना, तुमची शिफारस उलोवचो ना. जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांव सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पारादीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची, हें म्हज्या उडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो वसुल्लो. जितले फावटी तुमी ते पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उडासाक करा. कित्याक जितले फावटी तुमी ते उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. ह्या पासत म्हज्या भावानो, तुमी जेवणाक सांगाता मेळिल्ल्या वेळार एकामेकाक राखून रावा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 40 7 तावन 8a 8b तावन 9 10 आनी 17. श्लोक. सोमी जेजू येसर ताचें मरण परगट करा. यज्ञ आनी अर्पणां तुका नाका जाल्ल्यो, पूण तुज्या उतराक म्हजें कान उक्तें केलें. होम आनी दोश परिहार बलयो तुवें मागोवंक नाय. तेदना आबळे हांव येतां म्हळें हांवें. श्लोक. सोमी जेजू येसर ताचें मरण परगट करा. शास्त्रांच्या ग्रंथ कवळ्यांत म्हजे विशीं सांगिल्लें आसा, देवा म्हज्या, तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबून आसा. श्लोक. सोमी जेजू येसर ताचें मरण परगट करा. तुजे सडवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. श्लोक. सोमी जेजू येसर ताचें मरण परगट करा. तुजी वाट पळोवन आसलेली तुजे थंय उल्हासान संतोश भोगू. तुज्या जैता थंय उल्हास भोगतेली. कितलो वर्तो आमचो देव अशें सदांच म्हणूंक पावूं. श्लोक. सोमी जेजू येसर ताचें मरण परगट करा. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 7 1 तावन 10 पर्यंत. लोकांक सांगचें आशिल्लें पुराय सांगून जातच तो काफरनावाक गेलो. थंय एक रोमी शतपतीचो मोगाचो एक साकर पिडेन पडून मोरोंक लागीं जालो. शतपतीन जेजू विशांत आयकून जुदेवा मदल्या थोड्या मदबाऱ्यांक जेजू सरशीं धाडलें आनी ताणें येवन आपल्या साकराचो जीव बचाव करी जाय म्हूण मागलें. ते जेजू सरशीं येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, ताका हो उपकार तुवें करूंक फावो. आमचे कुळयेचो ताका मोग आसा. ताणेंच आमकां
एक सिनागोग बांदून दिला. जेजू तांचे सांगाता वचूंक लागलो आनी घरा पावून थोडीच वाट आशिल्ली म्हणटना त्या शतपतीन थोड्या इश्टांक मुखार धाडलो आनी ताका अशें सांगलें, सौम्या, तुवें बेश्टी इतली वाट काडची नाका. म्हज्या पाक्या भितर तुवें येवंक हांव योग्य न्ही. देखूनच हांवें स्वता तुजे सरशीं येवंक योग्य न्ही म्हूण म्हाका बगलें. पूण एक उतर मात तुवें सांगल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. हांवें अधिकाराखाल आसलो मनीस आनी म्हज्या हाताखाल सैनीक आसात. एकल्याक हांव सांगतां वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये म्हणटा आनी तो येता, आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा आनी तो करता. इतलें आयकून जेजू अजाप पावलो आनी आपणा फाटल्यान आसलेल्या लोकांच्या जम्या थंय परतून म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, इस्रायेलांत लेगून असलो जिवो भावार्थ म्हाका मेळ्ळो ना. शतपतीन धाडिल्ले जण पाटीं घरा पावल्या वेळार साकराक ताणी सारको बरो जाल्लो दिसलो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. कोण बरें काम करता ताका लोक मानता. त्या मनशान केल्ल्या बरेपणाक लेगून लोक जीव दिवंक तयार आसता. आयच्या वांजेलांत तसल्या बरेपणान बरयल्ल्या शतपती विशयांत आयकूंक मेळटा. शतपती अधिकाराचो मनीस आनी मनशाचो अधिकार तो जाणा आसलो. मनशाच्या अधिकारान सांगिल्लें जाता तर देवाचो अधिकार आनीकी उंच आनी देवान सांगिल्लें सर्व जाता म्हणली पातयेणी ताका आसली. देखून तो म्हणटा, सौम्या, तुवें म्हज्या पाक्या भितर येवंक हांव योग्य न्ही. असली जाणवाय आनी भावार्थान बरयल्लीं उतरां आज आमी हर एका मिसाच्या बलिदानान मागता. आमी त्या शतपती बरी बरेपणान जियोन मनशांक आनी देवाक मान दिवंक शिकाजे म्हणलें लिसांव जेजू शिकयता. आमी हर एका मनशा संगी अधिकाराच्या हंगान जियेन आसता. असल्या अधिकाराचो बरो उपयोग करून हर एकल्याच्या बरेपणाक कारण जावया. भुरग्यांक बरी आवय बापूय जावन इस्कोलान शिक्षकांनी आपलो अधिकार भुरग्यांचो फुडार रुपीत करच्याक वापान वावरा थळार हर एकल्याक मान दिवन इश्टागतेचें वातावरण रुपीत करया.